विसवा उपरांत तुमकां येवकार। सहकारी संस्थांनी उद्देग व्यवसायाचो विस्तार करून कॉर्पोरेट जावचे अशी सुचोवणी कर्नाटकांतले निपाणीचो आमदार काकासाहेब पाटलान केल्या। सहकारी संस्थांनी आपलो वावर शेतकी व्यवसाया पुरतोच मर्यादीत दवरचो न्ही अशें तो म्हणटा। बार्देस बाजाराचे सहकार सप्तक सुवाळ्यांत तो उलयतालो। गोवा राज्य सहकारी संघान बार्देस बाजाराच्या आदारान सहकार सप्तका निमतान म्हापशा खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। निपाणीचो आमदार काकासाहेब पाटील ह्या दबाज्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो। सुरवेक बार्देस बाजाराच्या कामगारांनी येवकार गीत म्हणले। दिवली पेटोवन कार्यावळीचे उक्तावण जाले। चित्रकला सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयली। संघाचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळे, रमाकांत खलप, म्हापशेचे नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकार, नगरसेवक सुधीर कांदोळकार ह्या वेळार हजर आशिल्ले। ह्या वेळार सामाजीक वावुरपी, कर्मचारी आनी हेरांचो भोवमान केलो। सहकारी संस्थांनी आता कॉर्पोरेट जावचे अशी सुचोवणी काकासाहेब पाटलान केली। परंतु आज ग्राहकांची मागणी अशी आहे की सगळ्या क्षेत्रामध्ये सहकारी क्षेत्रांना पदार्पण करणं गरजेचं आहे। कॉर्पोरेट युगामध्ये कॉर्पोरेट लोकांच्या बरोबर सुद्धा आपण सगळ्या सहकारी क्षेत्रामध्ये कॉम्पिटिशन करावं अशा प्रकारची सगळ्यांची भावना संतुलित झाली। बार्देस बाजाराचे चेअरमॅन धर्मा चोडणकार आणि म्हापसा अर्बन बँकेचे चेअरमॅन रमाकांत खलपाचे ह्या वेळार उलोवप जाले। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे। आता पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो। गोंयकार कोच सावियो मेदेराच्या फुडारपणाखाला भारताच्या पंगडान बुधवाराक कोलकातात मलेशिया आड पयलें जैत जोडलें। नोव्हेंबराच्या निमण्या सप्तकांत भारताची गोंयांत झांबिया आड इश्टागतीची मॅच जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर बुधवारचें जैत म्हत्वाचें। भारताचो आदलो कोच आर्मांद कुलासान ही जबाबदारी सोडले उपरांत निकतोच सावियो कोच जाला। आंतरराष्ट्रीय इश्टागतीच्या दुसऱ्या मॅचीत स्ट्रायकर सुनील चेत्रीन मारिल्ल्या 2 गोलांच्या नेटार भारतीय पंगडान मलेशियाक 3-8 गोलांनी मारले। गुवाहाटींत जाल्ली पयली आंतरराष्ट्रीय इश्टागतीची मॅच 1-1 अशी बादाबाद जाल्ली। चेत्रीन 39व्या आनी 53व्या मिनटाक जाल्यार ताचो वांगडी स्ट्रायकर जे लालपेकलुआन 47व्या मिनटाक गोल मारलो। भारताच्या खेळगड्यांनी दोन्ही हाफांनी बरो खेळ करून पुराय मॅचीचेर ताबो दवरलो। मात फिनिशिंग तितले बरें जावंक नाशिल्ल्यान आनीकय गोल भारताक चुकले। बलदीप सिंग, फ्रांसीस फेर्नांडीस, रोकस लमारे आणि लाल रिंदिका रालते ह्या मिडफिल्डरांनी पेजाद खेळ करून मलेशियाच्या पंगडाक कसोच नेट धरपाक दिलो ना। मिडफिल्डर म्हणून बलदीपान पळोवपासारको खेळ केलो। मॅचीची सुत्रां सगळीं ताणें सांबाळ्ळी। कॅप्टन रहीम नबीनय उर्बा दिवपासारको खेळ दाखयलो। भारतीय फुटबॉल पंगडाचो प्रशिक्षक सावियो मेदेरा हे कामगिरीचेर उमेदीन आसा। AIFFच्या वेबसायटीक दिल्ले मुलाखतींत सावियोन म्हणलां ते अशें, सगळ्यांनी पुराय तांकीन खेळ केलो। इश्टागतीचे मॅचीची माळ भारताच्या जैतान सोंपली। बरें दिसलें। पंगडात काय बदल केल्ले, हे बदल जाय तशेंच आशिल्ले म्हणपाचें जैतान सिद्ध जालें। सॅफ चॅम्पियनशीप लागीं पाविल्ल्यान पंगडांतल्या सगळ्यांक तांची ताक दाखोवपाची संद हे निमतान मेळ्ळी। दुसऱ्या मॅचीत मलेशियाचेर जैत जोडिल्ल्यान भारतीय पंगडाचो आत्मविस्वास बऱ्यापैकी वाडटलो। त्या उर्बेच्या नेटार 29 तारखेर फातोड्ड्यां झांबिया वांगडा जावपा आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय इश्टागतीच्या मॅचीक पंगड नेटान खेळ करपाक शकतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। गार्डियन एंजल चर्चीक 125 वर्सां पुराय जाल्यांत। हे निमतान घडोवन हाडिल्ले फुटबॉल सर्तींत सांताक्रूज क्लब कावेलोसी वस्ताद थारले। तांकां 1.25 लाखाचें इनाम मेळ्ळां। ही राज्य पावड्यावेली सर्त घडोवन हाडपाक कुडचडेच्या गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान आदार केलो। फायनल मॅचीत सांताक्रूज क्लब कावेलोसीन कुडतरेच्या विलरेड लिजर स्पोर्ट्स क्लबाक एका गोलान मारले। ही मॅच कुडचडेच्या फिगरेदो ग्राउंडार जाली। ही पळयात कांय खिणचित्रां। मानेस्तांनी इनामां भेटयलीं। उपजैतिवंत विलरेड लिजराक 75,000 चेक, जाल्यार जैतिवंत सांताक्रूज क्लब कावेलोसीक 1.25 लाखाचो चेक भेटयलो। कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। आनी इतल्यान खबराचें हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।